गोयच्या 13 पैकी 12 नगरपालिकांचेर भाजपाचो बावटो सध्या आसा। भाजप प्रत्येक वेंचणूक सिरियसली घेता हाची देख तांणी नगरपालिकेच्या वेंचणुकांनी लेगीत दाखोवन दिल्या। सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिका जैत मेळयल्या उपरांत भाजपाची राजकीय स्ट्रॅटेजी परत एकदा गोयच्या राजकारणात म्हत्वाची थारल्या। सांखळे आनी फोंड्या नगरपालिकेत शेकगाजत राज्यातल्या भोवतेक पालिकांनी भाजपान आपलो बावटो उबो केला। राज्यातल्या एकूण 13 नगरपालिकेपैकी 12 भाजपाचो गट जावन रावला, जाल्यार फक्त एकूच पालिका काँग्रेसीच्या पदरात उरल्या। उत्तर गोंयचो पेडणे, म्हापसा, दिवचल, सांखळी, वाळप ह्यो पालिका, जाल्यार दक्षिणेंतल्यो वास्को, मडगांव, फोंडा, कुडचडे, केपें, सांगे, काणकोण आनी राज्याची 31 महानगरपालिका पणजी हो भाजपचो बालेकिल्लो। काँग्रेसीचे राज्य म्हणटा ते फक्त कुंकळ्ळी पालिकेचेर। काँग्रेसीन ह्या नादी गोवा फॉरवर्डाच्या फाटबळाचेर मडगांव पालिकेचेर राज्य चलयल्लें, पूण मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात गेल्या उपरांत सगळीं समीकरणां बदल्लीं। पयल्या राजकीय कोफुसावात गोवा फॉरवर्डान पालिकेचेर बाजी मारली, पूण ते उपरांत दुसरे कोफुसाव करून भाजपाक मडगांव पालिकेचो गड भेदपाक यश आयलें। सरकार स्थापन जावन फकत एक वर्स जालां, सो सरकार नवें आसा, उमेद आसा। ताका लागून एक स्वाभावीक आसता की नगरपालिकेंतले लोक, शहरांतले लोक भाजपाक मत दितात। सत्ताधारी पक्षाक सदांच लोक नगरपालिका वेंचणुकेक मत दित आयल्यात, कारण दोनूय जर सरकार एक आसत, पालिकाय तांचे कडेन वचत म्हणटल्यार जाल्यार सरकारची कामां बेगीन जातात अशे तरेचो एक अनुभव आसा। आनी कावन्सिलरूय फुट्टात आमी जाणा। मडगांव वेंचणूक जिखपा खातीर मडगांव पालिका आपल्या अर्दान हाडपा खातीर भाजपान शो ऑफ हँड्स अशे तरेचो कायदो बदल्लो। पयलीं लोकशायेन भितर गुप्त मतदान आसतालें, लोकशायेन भितर गुप्त मतदान आसूंकूच जाय, कारण गुप्त मतदान हो लोकांचो अधिकार। लोकशाही जर घट जिवी उरतली जाल्यार गुप्त मतदान हें म्हत्वाचें। पूण भाजपान ते कायदो बदललो, कारण खुबशे जाण भाजपाचे नगरसेवक विरोधी मतदान करताले। एक मुद्दो हो जालो। दुसरो मुद्दो सामकें म्हत्वाचें एक लक्षात घेयात की भाजपा एक इलेक्शन जिखपी यंत्रणा जालें। ते एक इलेक्शन जालें, विधानसभा इलेक्शन जावन म्हणटा स्वस्त बसनात, ते सतत काम करतात, सतत लोकांक कार्यकर्त्यांक प्रोग्राम दितात। आनी ही तर वेंचणूक, सांखळेची वेंचणूक तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सामकी प्रतिश्ठेची केल्ली, कारण फाटल्या टर्मान भितर तांणी ह्या पालिकेचेर शेक घालोवपाचो खूब प्रयत्न केलो। गोंयचो मुख्यमंत्री, सांखळेचो आमदार, म्युनिसिपालिटी आपल्या बरें ना म्हणलें कितें, पूण हे जे पळय कावन्सिलर विरोधी आशिल्ले ते सामके घटमूट राविल्ले। आनी तांणी ह्याय वेळार तांकां खबर आशिल्लें मुख्यमंत्री प्रतिश्ठेचो इशू करतलो, सगळे तरेन सांखळेची वेंचणूक जिखपा खातीर प्रयत्न करतलो। सांखळेचे पळय जे विरोधी फुडारी आसात, धर्मेश सगलानी आनी ब्लॅगन, हांणी ज्या पद्दतीन पळय काम केलें जिखपा खातीर तेय तोखणायेचें आसा, कारण तांणी हार मारली ना, निमाणे मेरेन ते कार्यरत रावले। तांकां खबर आशिल्लें मुख्यमंत्री सर्तेन देंवल्यात, मुख्यमंत्री सगळे तरेचे आपल्याली शक्ती वापरतले, आनी मुख्यमंत्र्याने वापरप हेय स्वाभावीक आसा। इतल्या खातीर कारण तांकां दिसप आपल्या घरा मतदारसंघान पालिकेन जिखप हें म्हत्वाचें आसा। आनी अशे तरेन दोनूय कडेन भाजपा जिखल्यार भाजपाचें अभिनंदनूय करपाक जाय। इतल्या खातीर कारण पळयलां आमी तांकां ते स्वस्त बसपी पार्टी न्ही, सतत राजकारण, सतत इलेक्शन येवप, सतत जिखप, प्रत्येक कार्यकर्त्याक एक्टीव दवरप, आमदार आनी मंत्री सुद्दां तांचे सतत काम करतात। दुसरे वटेन आमी विरोधी पक्ष पळयल्यात गोंयांत, विरोधी पक्ष अस्तित्वानूच ना। काँग्रेस पक्षाचे फकत 3 सदस्य उरल्यात, तांचीय तोंडां हांगा थंय आसात, तेय पार्टी बरोबर आसात काय ना हो प्रश्न आसा। बाकीचे जे पळय पार्टी आसात तांचे फाटले जाय तशें अस्तित्व ना। गोंयचे प्रादेशीक पक्ष, महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष सदा भशेन आपल्या भाजपा कडेन गेला, तांकां आपली कामां जाय म्हणटात, तांकां सतत एक सत्तेक बरोबर रावपाची उमेद आसता। अशा परिस्थितीन जी पळय एक प्रादेशीक पक्षाची चळवळ खुबशे कडेन दक्षिण भारतांत जी चलता ती आमच्या गोंयांत अस्तित्वात ना। आनी लोकांकय संवय, आमदाराकय संवय, कामां आपली जावपा जाय अशें म्हणप आनी सत्ताधारी पक्षान वचप, हीच काँग्रेसीची कितें मांडणीची कितें वेवस्था ती भाजपाक बऱ्याक पडटा। आनी भाजपा अशे तरेन बहुसंख्य अशा नगरपालिकांनी सत्तेर आसा।